मातेव पुर्विल्यांच्यो चाली. तेन्ना चॅप्टर 15 तेन्ना जेरुसल्यांत थावन फारिजेव आनी धर्मशास्त्री जेजूशी आयले. ताणें म्हणलें, पुर्वजांनी करून दवरलेली चाल तुजे शीस कित्याक मोडटात? तर ते जेवणा आदीं आपले हात धुयनात. ताणें पोट्टीपाल केलो आनी तुमी तुमचे चालीक लागून देवाची आज्ञा मोडटात तें कित्याक? तर देवान सांगलां, बापायक आनी आवयक मान दी, आनी बापायक व आवयक शिरापतात तीं मरून वचूं. पूण तुमी म्हणटात, कोणूय बापायक व आवयक म्हणत, म्हजे कडलें कितेंय तुका उपकारत आसलें तें हांवें देवाक भेटयलां. तेन्ना बापायक व आवयक मान दिवचो तांकां आनी कायदो ना. अशें तुमचे चालीक लागून तुमी देवाची आज्ञा नपयत केली. ढोंग्यांनो, अशें इजायासान तुमचे विशीं आदीं फुडेंच सांगून दवरलां तें सारकें. हो लोक ओंटांनी म्हाका वाखाणटा, पूण तांचें कालीज म्हजे थावन पयस आसा. तो म्हजी पुजा करता ती पोलकी पुजा. तो शिकयता तीं शास्त्रां फकत मनशांनी केल्ले कायदे. मनशाक मेलयतात त्यो वस्तू. लोकाक आपणास अशें आपोवन ताणें तांकां सांगलें, आयकात आनी समजून घेयात. तोंडांत भितर वेता तें मनशांक मेळ्ळी करिना, पूण तोंडांतलें भायर सोदता तेंच मनशांक मेलयता. तेन्ना शिंसांनी लागीं येवन म्हणलें, हें तुजें उतर आयकून फारिजेवांक अपमान जालो म्हूण जाणय तूं. ताणें पोत्तीपाल केलो, म्हज्या सर्गींच्या बापान लावूंक ना तीं सगळीं झाडां उमटोन वेतलीं. तांची खबरूच नाका. ते आपुणूच कुड्डे आनी दुसऱ्या कुड्ड्यांक वाट दाखोवंक सोदतात. तर कुड्डो कुड्ड्याक वाट दाखयत जाल्यार दोगूय फोंडांत पडटले. तेन्ना पेद्रून उलोवन म्हणलें, आमकां ही ओपारीची समजणी दी. जेजून जाप दिली, तुमकां आजून पर्यान गिन्यान ना. तोंडांत भितर वेता तितलेंय पोटांत पावता आनी काकुसान भायर पडटा म्हूण तुमी समजनात कितें? पूण जें तोंडांतलें भायर सोदता तें काळजांत थावन येता आनी तेंच मनशांक मेळयता. तर काळजांत थावन भायर सोदतात वायट येवजण्यो, प्राणघात, परद्वार, पोजडपण, चोरयो, लोटीक घोवायो, निंदा. मनशांक मेळयतात तीं इंच, पूण हात धुयनासतना जेवल्यार मनशां मेळ्ळीं जायनात. एके पोरके बायलेचो भावार्थ. आनी जेजू थंयचो भायर सरलो आनी तिराच्या आनी सिडोनच्या प्रांतांत कोट सरून गेलो. आनी अवचीत कानांची एक बायल आपल्या प्रांतांतली भायर सरून अशी उयेल मारूंक लागली, सायबा, दाविदाच्या पुता, म्हजी काकूट कर, म्हजे धुवेक देंवसा जबर पिडापीड दिता. पूण ताणें तिका एक जाप दिली ना आनी लागीं येवन ताचे शीस ताचे कडेन अशें पोरातून मागताले, तिका वचून दी, ती आमचे फाटल्यान बोब मारीत येता. पूण ताणें पोत्तीपालून म्हणलें, देवान म्हाका फकत इस्रायलाच्या घराण्याच्या सांडलोल्या शेळ्यां थंय धाडला. तरी पूण लागीं येवन ती ताचे मुखार सरपटली. तिणें मागलें, सायबा, म्हाका पाव. ताणें अशी जाप दिली, भुरग्यांचें खाण काडून तें सुण्याच्या पेट्यांक उडोवचें म्हणल्यार सारकें न्हय. तिणें म्हणलें, खरें सायबा, पूण आपल्या दोनयाच्या मेजावेले धोरणीर पडटात ते कुडके सुण्याचे पेटेय खातात ना. तेन्ना पोत्तीपालून जेजून तिका म्हणलें, ए बायले, व्हड तुजो भावार्थ, तुका जाय तशें जावं. आनी तिची धूव तेच घडयेर बरी जाली. जेजू सोबार लोकाक बरो कोत्ता. थंयचो फुडें सरून जेजू गालिलियाच्या दर्या देगेच्यान गेलो आनी दोंगरात चडून थंय बसलो. आनी लोकाच्यो उरपुंजी थोंट्यांक, खोद्यांक, कुड्ड्यांक, मोन्यांक आनी जायत्या हेरांक घेवन ताचे सोशी आयल्यो. आनी ताच्या पांयां लागीं तांणी तांकां दवरलीं आनी तांकां सगल्यांक ताणें बरीं केलीं. मोनी उलयतात, खोडीं धड जातात, थोंटीं सारकीं चलतात, कुड्ड्यांक नदर येता,
म्हूण पळोवन त्यो उरपोंजी अजाप जाल्यो आनी इस्रायलाच्या देवाक परखंडूंक लागल्यो. 4,000 लोकांक जेवण. पूण जेजून आपल्या शिसांक लागीं आपोवन म्हणलें, ह्या लोकांक पळोवन चुचुऱ्यांनी फोडटा कालीज म्हजें. 3 दीस जाले तीं म्हजे बरोबर आसात आनी जेवंक खावंक तांचे कडेन कांयच ना. उपाशी तांकां धाडूंक म्हाका खुशी ना, वेताना वाटेर तीं पडूंक आसात. शिसांनी ताका म्हणलें, तर एक सुरे सुवातेर इतल्या लोकांक धादोशी करूंक आमचे कडेन इतले उंडे खंयचे आसतले? जेजून तांकां विचारलें, तुमचे लागीं कितले उंडे आसात? तांणी सांगलें, 7 आनी थोडीं बोवशीं. तेन्ना लोकांक दोन्नीर बसूंक लावन ताणें 7 उंडे आनी मासल्यो घेतलीं आनी देवाक दिनवासून तांचे कुडके केले. मागीर तो शिसांक ते दिवंक लागलो आनी शीस ते लोकांक वांटूंक लागले. सगळीं दादोशी जायसर जेवलीं आनी उरलेल्या कुडक्यां तुकड्यांच्यो 7 पांटल्यो तांणी भरल्यो. भुरग्यांक आनी बायलांक धरिनासतना जेवलोले ते दादलेच 4,000 आसले. आनी लोकांक घरा धाडटोच तो ओड्यार चडलो आनी मागेदानच्या प्रांतांत गेलो. देवाचें उतर हें.